आता गोयच्या सगळ्या पंचायतींक मेळटले फायबर इंटरनेट कनेक्शन। सध्याच्या काळात इंटरनेटा बगर कसलीच कामां जायनात। इंटरनेट हो एक सगळ्यांची जिणेंतलो भाग जावन पडला। सगळ्याच खाजगी जावं सरकारी कामां खातीर आता इंटरनेट जाय पडटा। हाका लागून आता 3 वर्साच्या काळा भितर गोयच्या सगळ्या पंचायतींनी फायबर इंटरनेट कनेक्शन सुविधा उपलब्ध जातली। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। BSNLच्या भारत नेट प्रकल्पा खाला ऑप्टिकल फायबर इंटरनेटाचे कनेक्शन गोयच्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी मेळटले। हे कनेक्शन 3 वर्साच्या काळा भितर पंचायतींक मेळटले। सध्या सगळ्या पंचायतीचे सर्वेक्षण पुराय जाला। रोखडेच कनेक्शन दिवपाचे काम चालीक लागतले अशी माहिती BSNLच्या गोंय संचार भवनातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान दिल्या। बारामालातल्या सगळ्या 191 पंचायतीचे भौतिक सर्वेक्षण डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय जाला। सगळ्यो वैधानिक आणि प्रशासकीय गरजो पुराय केले उपरांत भारत नेट येवजणेची अंमलबजावणी 2026 सावन सुरू जातली। भारत नेट येवजणेत नवी सुदारणा केल्या आणि आता मेरेन एकूय पंचायतीक येवजणे खाला इंटरनेट कनेक्शन दिवंक ना। इंटरनेट जोडणी दिवपाचे काम पावड्या पावड्यार हातात घेवन सगळ्या पंचायतींक 3 वर्साच्या काळा भितर फायबर इंटरनेट जोडणी दितले। येवजणे खातीर येवपी अडचणी पयस करपा खातीर रायट ऑफ वे दाखलो मेळोवपाक BSNL संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेत आसात आणि दर ग्रामपंचायतीक इलेक्ट्रिकल उपकरणाचे कनेक्शन दिवपा खातीर यत्न करतात अशी माहिती अधिकाऱ्यान दिली। मजगती गोंयांतल्या चडशा पंचायतींनी BSNLची वाट पळयनासतना खाजगी टेलिकॉम ऑपरेटर्सा कडल्यान फायबर इंटरनेट सुविधेचे कनेक्शन घेतला। कांय पंचायतीचे कामकाज हे डिजिटल जावन ऑनलायन घरपट्टी, परवानगी, दाखले दिवपाक सुरू केला। पूण चडशा दर्यादेग वाठारांत आनी शारीकरणाच्या मार्गार आशिल्ल्या पंचायती कडेनूच ही सुविधा उपलब्ध आसा। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पंचायतींनी अजुनूय इंटरनेट कनेक्शन अपेक्षीत आसा। मात आता ह्याय पंचायतींक 3 वर्सां भितर फायबर इंटरनेट कनेक्शन मेळटले। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, X आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आणि www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।